प्रितीच्या भाव भयणीनो, पालोटायन वर्ड मिनिस्ट्री हे कोंकणींतल्यान देवाचें उतर दर शुक्राराक हांव तुमचे सभेत पावयतां। आयच्या दिसाक मागतां तुमचे लागीं तुमकां तर हें देवाचें उतर बरें लागलें जाल्यार तुमी दर एकल्यान हें सबस्क्रायब करूंक आनी मागतां आनी विनोती कोत्तां तुमचे सभेक हें देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका तुमी आदार दिवंक। हें उतर तुमकां बरें लागलें जाल्यार तुमच्याय भाव भयण्या सभेक तुमी तें वांटूंक आनी म्हाका आनिकूय देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका आदार दिवंक। देखून आदी फुडेंच तुमकां सगल्यांक देवाचें बेसांव देवाचें बळ तुमकां मागतां। मोगाच्या अश्टांदू साडेकाळाचो 30वो आयतार आनी आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार तुजो मोग कोत्ता तसोच तुज्या पेल्याचो मोग करचो। आनी हो विशय ताचेर लक्ष घालतना आयच्या दिसाक जीं वाचपां आसात जें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक कळीत कोत्ता तें म्हणल्यार जे परी देव आमचो मोग कोत्ता तेच परी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय। जे परी देव आमचे सवें काकलूत दया दाखयता तेच परी म्हज्या भाव भयण्या सवें आमी काकलूत दया दाखोवंक जाय हें आमकां पयलें वाचप तर एकल्यांक कळीत कोत्ता। आयच्या दिसाक जें दुसरें वाचप आसा तें आमकां अशें म्हणटा, जेन्ना आमी देवाच्या उतराक पाळो दितात तेन्नाच आमचेर देवाची कृपा देंवता। आनी आयचें शिव भोवतोबान आसा तें आमकां आनेक आमच्या जिविताचेर लक्ष मारूंक उलो मारता। तें म्हणल्यार जेन्ना आमी दर एकलीं मोगांची येतात तेन्नाच आमचें जिवीत अवताबरीत आनी फळादीक जाता। जेन्ना आमी घोडे कसलीच करणी करूं पूण तातूंत तर मोग ना जाल्यार तें अवताबरीत आनी फळादीक जावचें ना हें आमकां आयचें शिव भोवतोबान सांगता। म्हणटच आयचो जो विशय आसा तो मोगाचेर आदारलेलो आसा आनी आमी सगळीं जाणात आमकां मोगाचेर कितेंच उलयल्यार बरें दिसता वो कोणेच आमचो मोग कोत्ता म्हणून सांगलें जाल्यार आमकां बरें दिसता। जायते फावटी आमी म्हणटात कोणाचोच तर मोग कोत्ता वो चेडूं चेडो मोग कोत्ता जाल्यार आमी म्हणटात आमी मोगान पडलेलीं आसात। पूण खरी खबर म्हणल्यार आमी कोणूच मोगान पडूंक शकनात, आमी फकत मोगान जिवंक शकतात। म्हणटच पयली वस्त आयच्या विशयान आमकां दर एकल्याक कळीत कोत्ता ती म्हणल्यार आमचो जो मोग आसा ती भाव भयणीनो आमची भावना न्हय, आमची घोडे चिंतना न्हय, पुणूय मोगान आमी दर एकलीं जिवंक गरज आसा। आमी मोगान पडूंक न्हय पूण आमकां दर एकल्याक मोगान जिवंक देवाचें उतर आमकां उलो मारता। जायते फावटी घोडे आमी म्हणटात मोगाचेर आमचे व्हडले दुस्मान म्हणल्यार आमी घोडे एकामेकाचें पाट चिंततात, वायट चिंततात वो मोगाचो व्हडलो दुस्मान आयच्या दिसाक ह्या आधुनीक काळान म्हणल्यार दर एक मनीस आपस्वादीपणान भरलेलो आसा। देखूनच आमी एकामेकाचो मोग करूंक पावनात, न्हय म्हूण एकामेका सवें दया दाखोवंक आमी पावनात, न्हय म्हूण मोगाचें जिवीत हांव आनी तुमी जिवंक पावनात। ही जावन आसा पयली वस्त मोगा सवें लक्ष घालतना आमच्या जिवितान घडून येता। दुसरी वस्त आमच्या जिवितान भाव भयणीनो आमी मोग एकामेका सवें दाखयतलीं जाल्यार मोगाकूय दोन खांबे आसात आनी ते खांबे म्हणल्यार आमकां खुर्सा सवें दिश्टी पडटात ते, एक घोडे उबो एक घोडे आडी आमकां दिश्टी पडटा तो उबो आसा तोवूय मोग आमचे सवें देवा सवें आमी मोग दाखयतात, तो मोगूय आमचे सवें खुर्सा सवें आमी दाखयतात। दुसरो जो आडी आसता तोवूय म्हज्या शेजाऱ्या सवें म्हज्या भाव भयण्या सवें तो मोग दाखयता तो। म्हणटच तो कुरीस तर सामको जातलो जाल्यार देवाचो आनी मनशाचो मोग आमी आमच्या जिवितान करूंक गरज आसा। तेन्नाच आमी घोडे खरें मोगाचें जिवीत हांव आनी तुमी घोडे जिवंक पावतलीं। आयच्या दिसाक तिसरी वस्त जें सांगतना एक ल्हानशी घडणी तुमच्या कानार सादूंक सोदतां। एक फावटी वय अशीच एक सेमिनारी आसलेली वय तातूंतूय सगळेच यादनीक जियेताले, पूण हे यादनीक जियेतना आमी जाणात मागण्यांत जिवंक जाय, तांचे घोडे मागण्याचो स्वभाव आसूंक जाय, देवस्पण तांचें वाडूंक जाय, पूण तांचे सवें सदांच झगडीं झुजां चलतालीं वय तांचे सवें वय एकवट नासलो। आनी जेन्ना लोक तांकां भेट करूंक येताना तांकां वय बरे भाशेन पाचारी नासलो, कित्याक तांचे सवें एकवट नासलो, मोग नासलेलो, शांती नासलेलो। देखूनच तांचे सवें
तांचो वडील आसलो ताणें वय चिंतलें हें सगलें तर आमचें सगळें शांती मोग हाडटलो जाल्यार कितें करूंक गरज आसा. कोणें वय सांगलें वय पयसुल्या गांवांत एका दोंगरार एक गुरुजी रावता, ताका तो घडये तुज्या प्रश्नाचो सुटावे करूंक शकता. आनी वय तांचो वडील हे गुरुजीक भाव भयणींनो मेळूंक गेलो. आनी जेन्ना हे गुरुजीन मेळ्ळ्या उपरांत भासाभास केल्या उपरांत हे वडिलाक सांगलें वय तुमचे मदें एकलो कोण देव आसा, एकलो कोण जेजू कसो जियेता. आनी वडील चिंतूंक पडलो वय आमचें सगळें जेजू जियेता. आनी तो परतून आयलो वय शेबनार आसलेल्या सगळ्या यान्निकाक वय ताणें सांगलें आमचे मदें जेजू जियेता. आनी सदांच ते चिंतूंक पडलें वय आमचे मदें जेजू जियेता म्हणटच आमचे मदलो कोणूच तो जावंक शकता. म्हणटच एकामेकाक बरे भाशेन पाचारूंक लागले वय, एकामेका सगळें मोगान जिवंक लागले वय, एकामेका सगळें शांतीन एकवटान जिवंक लागले वय. ही तांची गोश्ट जाली वय. आनी शांती एकवट मोग वय ते संवसारान आपल्या शेजाऱ्याक परगट करूंक लागले वय. आनी शेकी वय निमणें तांकां कळीत जालें वय आमचे मदें घडये जेजू ना खरो, पूण आमी जेन्ना दुसऱ्याक जेजूच्या रुपान देवाच्या रुपान आमी पळयतात तेन्नाच आमचें खरें क्रिस्ती जिवीत मोगाचें आमी जिवंक शकतात. हय म्हज्या भाव भयणींनो, तिसऱ्या निमाणी वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितान आमी दर एकलीं हें मोगाचें जिवीत जियेतना आमी आमच्या भाव भयण्या सगळें हें देवाचें रूप पळोवंक गरज आसा. तेन्नाच घडये आमी जेन्ना आमचो मोग कोत्तात तसोच आमच्या भाव भयण्याचो करूंक पावतलीं. जेन्ना आमी घडये मोग कोत्तात म्हूण सांगतात तेन्ना फकत भावनांनी पूण कन्यांनी आमचो मोग देवा सगळें आनी आमच्या भाव भयण्या सगळें आमी दाखोवंक पावतलीं. म्हणटच आयचो विशय आसा, आयचीं जीं वासमां आसात ती आमकां सगल्यांक एकूच उलो मारतात आमचें सगळें मोगान आमी जिवंक, होच मोग पेल्या सगळें दाखोवंक, होच मोग देवा सगळें दाखोवन आनी कन्यांनी आमच्या क्रिस्त जिवितान मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां आयचो आयतार आयचो विशय उलो मारता. म्हणटच हेंच करूंक आमकां धीर आनी बोल दर एकल्याक फाव कर म्हूण देवाची कृपा आमकां मागुया.